नागेशीचे अतिरुद्र स्वाहाकार महाअनुष्ठान 9 दिसा उपरांत सोंपले। महापूर्णाहुती आनी आशीर्वचनान आयतारा अतिरुद्र स्वाहाकाराचो समारोप जालो। पयलेच फावट पर्तगाळ आनी कवळेचे स्वामी नागेशी एकठांय आयले। 9 दिसा एकठांय रावले। महाअनुष्ठानाचे निमणे दिसा अनुष्ठानाचो तीर्थप्रसाद घेवंक आयतारा दनपारा नागेशी गर्दी पडली। आता असलो सुवाळो 18 वर्सां उपरांत। ते खरें हांव हें म्हजें भाग्य समजता। म्हाका अतिरुद्र स्वाहाकार तिसऱ्यांदा पळोवंक मेळ्ळो। पयलो अतिरुद्र स्वाहाकार 1978 जालो। दुसरो 1997 आनी हो 2015 जाला। देवाचें अधिष्ठान आसल्या शिवाय अतिरुद्र स्वाहाकाराचो तुका हें मेळना, श्रेय मेळना। ब्राह्मणांनी ज्या तरेन हे वैदिक काम केलें आनी जे भावकांनी जे उपस्थिती लायली आनी डेली रातचे दर रातचो जे मिरवणूक जाली देवाची, ते जर पळयत जाल्यार देव खऱ्यांनीच प्रसन्न जालो अशें म्हणपाक जाता। जो कार्यक्रम नागेश संस्थानात चलतालो ताजी सांगता आज हांगा जाल्ली आसा आनी म्हाका खूब आनंद जाता, कारण असो कार्यक्रम जावपाक जाय। जवळ जवळ 3,500-4 हजार लोक आज हांगा एकत्रीत जमल्या। हांव खरेंच संबंध कमिटीचे नागेश संस्थानचे कमिटीचे अभिनंदन करता। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।